मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांकां मेळून गोंयच्या संबंधीत साबार प्रस्नांचेर चर्चा केली। बसके वेळार उक्तायल्ल्या सगळ्या गजालींचेर उपाय काडून सुटावो जातलो अशें आश्वासन मंत्र्यान दिलां म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां। RDX खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। प्रदेश अध्यक्ष दामोदर संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो तो पार्टी ऑफिसान ताजी पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली। हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेन यादवजीक मेळून वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली। सो डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व डेट। सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो। गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तेजे अप्रॉक्सिमेटली 250 crores ऑफ रुपीज जे सँक्शन जाल्ले अंजुना डॅम आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय धाडटा ताज्या खातीरय सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेचे रेडी करपाक घेतला। इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाचे ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन ताजे कडेन आशिल्लें। सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेजे DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिव्हली ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो।